नमस्कार. सगळ्यात पयलो सगळे बांदोडा पंचायत वाठारांतले तशेंच सबंद गोंयकारांक दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. बांदोडा ग्रामपंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट यांच्या माध्यमांतल्यान दिपोत्सव कार्यक्रम 2023 हांव सगळ्यांक येवकार. गेली कित्येक वर्सां माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आनी बांदोडा ग्रामपंचायत दिपोत्सव साजरो करता. वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करता. श्रीकृष्ण पूजन, लक्ष्मी पूजन, पाडवो, देडलो, त्याच बरोबर संगीताचो कार्यक्रम जाता. हेचो फाटलो उद्देश इतकोच की गोंयची संस्कृती त्याच बरोबर भारताची संस्कृती जपून दवरपा खातीर माधवराव ग्रामपंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट हे कार्यक्रमाक फुडाकार घेता. गांवांतल्यान देडलो म्हणा तशें वेगवेगळे लक्ष्मी पूजन म्हणा इतर कार्यक्रम हे गांवांत पळोवंक मेळटा, शहरांत पळोवंक मेळना. हे दृश्टीकोनांतल्यान आमचे वीज मंत्री बाबा ढवळीकर हांणी हो कार्यक्रम करपाचो प्रस्ताव बांदोडा पंचायतीक सोपयलो. तेन्ना बांदोडा पंचायत आनी माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट यांच्या जोड पावलान हो 2023 दिनांक 18 नोव्हेंबर सांजे 5 वरांचेर आयोजीत जातलो. ह्या कार्यक्रमात मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे वीज मंत्री बाबा ढवळीकर तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, बांदोडा वाठाराचे सगळे पंच तसेच माधवराव ढवळीकर ट्रस्टी मामिती ढवळीकर उपस्थित आसतले. दिपोत्सव 2023 जशे बाब सरपंच सुकानंद गुरपासकर यांनी तुमच्या मुखार दवरले. हो कार्यक्रम गेली कित्येक वर्सां जाली बांदोडा पंचायत आणि माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हो कार्यक्रम आयोजित करता. ह्या आयोजनाच्या माहिती दिवपाक ही ल्हानशी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. त्या प्रेस कॉन्फरन्स तुमचे स्वागत. त्याच बरोबर काल दिवाळी जाली. त्या दिवाळीच्यो सगळ्यांक तुमकां तशेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयभरच्या भाव भयणींक हांव दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. आमच्या गोंयांत त्याच प्रमाणे हिंदू संस्कृतीन दिवाळी कशी साजरी करची आणि कशी आमी साजरी करताले पयलीं आणि अजून कितल्याशाच कुटुंबांनी एकत्र जावन दिवाळी साजरी करता आणि ती संस्कृती आणि ते कल्चर सगळ्या मुखार दवरपा खातीर सगळ्या शहरा बरोबरूच जे आमचे ग्रामीण भागांत सुद्दां लोक आसात तांच्या मुखार दवरपा खातीर हो दिपोत्सव कार्यक्रम आयोजीत करपाक आमी लागले. अंदू दिपोत्सव 2023 हो कार्यक्रम 18 नोव्हेंबर 2023 जो शेनवार आसा त्या दिसा जातलो. ह्या कार्यक्रमाक जे आमचे दिवाळी मुख्य वेगवेगळे एक दिवाळी व्हडलो सण आणि त्या दिवाळीक वेगवेगळे आमी कार्यक्रम करता. म्हणजे सगळ्यात मुख्य म्हणजे श्रीकृष्ण पूजन हे जाता. हे सांजे 5 वरांचेर सुरवात जातली. ह्या नंतर लक्ष्मी पूजन जातले आणि जो आमचो पाडवो आमी गोरवा पाडवो करता दिवाळी निमित्तान तो ताचें प्रदर्शन आणि ताची गोरवांची पुजा त्या कार्यक्रमांत जातली. त्याच बरोबर एक खासियत आमच्या गोंयकाराची आणि प्रत्येक गांवांत जो आमी साजरो करता तो देंडलोत्सव. खुबश्या जे शहरांत रावता किंवा जे गोंयांत स्थायीक जाल्यात तांकां देंडलोत्सव म्हणजे खुबशांक खबर आसचें ना. पूण हे सगळे म्हणजे जी कला आसा त्याच बरोबर जे ग्रामीण भागांत उत्सव जाता ते सगळ्या दोळ्या मुखार दवरपा खातीर हो देंडलोत्सव एक आगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां मुखार दवरतले. जे फाटली कित्येक वर्सां आमी ह्या देंडलोत्सव आमी मनयतात, ह्या कार्यक्रमांनी मनयता. पूण अंदू एक ताका ऑर्गनायज म्हणजे जे सगळे गांवचे भुरगे आसात तांच्यांनी मेळून एक सगळ्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केला. त्यानंतर सगळें हें जाल्या नंतर एक ल्हानशे आमचे ऑफिशियल म्हणजे एक फंक्शन जातलें. तातूंत आमचे वीज मंत्री श्री सुदन ढवळीकर हे सगळ्या लोकांक शुभेच्छा दितले. त्याच बरोबर आपले विचार मांडटले आणि हे सगळें जाल्या उपरांत एक सुंदर असो संगीताचो कार्यक्रम जो भारतीय संगीत आणि वेगवेगळे जे लोककला आसा किंवा लोकनृत्य आसा
तो सगळो मिळून एक दीप सप्तस्वर असो कार्यक्रम जातलो. तो सांजे 7 वरांचेर ताची सुरवात जातली. ह्या दीप सप्तस्वराक सुप्रसिद्ध गायक मिलिंद इंगळे हे उपस्थित आसतले. त्याच बरोबर गायक मधुरा कुंभार, मागीर गोंयच्या फामाद सिंगर अन्नपूर्णा साखरदांडे, त्याचबरोबर लोकनृत्य कलाकार धनश्री पाटील, एक हास्य सम्राट जो फामाद महाराष्ट्रांत तशेंच गोंयानूय ताचे नांव आसा तो प्रणवराव राणे, आनी एक बासरी वादक सचिन जगताप ताचेंय प्रदर्शन जातलें. तर हांव सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्स माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक म्हणजे आमंत्रण आसा. त्याच बरोबर आमच्या फोंड्या तालुक्याचे तशेंच मडकय वाठाराचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा, त्याच बरोबर हितूंतक आसा, आनी येवन ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडची, प्रतिसाद दिवचो. आनी हे सगळें करता आसतनाच एक मुख्य आमचे गोंयचे आसा ते फोव. कारण प्रत्येक दिवाळेक सकाळी अभ्यंग स्नान केल्या उपरांत पुजा करून आमी वेगवेगळे म्हणजे कमीत कमी 5 तरेचे फोव तयार करून श्रीकृष्णाक नैवेद्य दाखोवन आमी फोव खाता. त्या ह्या कार्यक्रमाकूय आमी 5 तरेचे फोव, त्याच बरोबर इतर खाद्य पदार्थ जे आमचे गोंयची खासियत आसा ताचोय आस्वाद सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो. त्या खातीर सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित लावची आनी आमची ही गोंयची संस्कृती, गोंयची दिवाळी सगळ्या मुखार व्हरपाक प्रयत्न करचो. धन्यवाद. नाशीक जो भाऊसाहेब बांदोडकर मैदान आसा, जें सुसज्ज अशें मैदान आमच्या आमदारान फाटली 1 वर्सां जालें तातूंत रिनोवेशनूय केल्या, त्या मैदानाचेर जातलो. सुंदर अशी देखावे थंय आसतले, त्याच बरोबर रोशनाई बरी आसतली. आमचे खास आकाश दिवे सगळे लावन हो मैदान सजयलो गेलो वतलो. त्या खातीर सांजचे 5 वरांचेर परत एकदां सांजचे 5 वरांचेर श्रीकृष्ण पुजन जावन सुरवात जातली. मागीर एक ऑफिशियल फंक्शन आसतलें आनी सांजचे 7 वरांचेर एक सुंदर असो दीप सप्तस्वर हो कार्यक्रम जातलो. त्या खातीर परत एकदां सगळ्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.